Page 98, G4. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकांय दिवपाक. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप सायबा जयंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात जे पासत हे मीस भेटूंक म्हूण आमी आयल्या. ते आमी देवाचे हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान ती वाट चलूंक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन आयच्या ह्या दिसा जे कोण आपले बर्थडेज म्हूण सेलेब्रेट करतात तेंचे पासत पूण मागुया. सदांच देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवन देवान दिल्ली कृपा पासत सदांच एके भाशेन सेवे चाकरी आनी मोगान दुसऱ्यांक पूण देव दिवंक म्हूण ते फावो जावं. तशेंच जे कोणाक भलायकी पासत हे इंतेन्सव आनी मीस भेटोवंक म्हूण सांगला तेंचे पासत पूण आमी मागुया. आयचे वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां सदांच आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आपयतात. जे भाशेन एलायजा प्रवादी एके भाशेन सगळ्या मनशांक आपले जिवीत बदलून परतून देवा सरशी हाडूंक म्हूण तो वावुरलो, तेचेंच उदाहरण आनी खबर आयज जेजू आमकां दिता आनी म्हणटा सदांच आमी एके भाशेन ह्या संवसारान वावुरतले मनशांचे ताळ्या वरवीं जेजू क्रिस्त आनी सौम्याची खबर आमी वळखूंक जाय आनी त्याच भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान जे कितें येता ते पासत आमी वावुरता आनी पातकांनी म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर जी पातकां जावन आसात ते पातकांचो उगडास करून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागवेन सदांच आंकवार मोरीग सगळ्या देवदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा देवा, उजवाडाच्या बापा, तुज्या मोहिमेचो परजोळ आमच्या काळजांनी उदशी कर आनी रातचो सगळो काळोख पयस करून तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडोशे कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. उज्या सारको एलायजा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणींच तांकां बूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान तांणी सोर्ग बंद दवरलो, तशेंच 3 फावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलायजा, तुजे विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या घोड्यांचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोण पडचे आदींच ती पाळोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापाची काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुलां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलेलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टगत जोडून मरोन गेल्यान ती सगळी सुभागी. देवाचे उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचे जबाब जातलो, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. म्हणया, तुजे मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळीक, तर आयक आमकां तुज्या मुखामोळाचो परजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. दोलबरांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतावन नदर मार. हें तुजें दाखवेलेक कितें जालें तें पळोवंक ये. तुजे उजव्या हातान लायलोल्या दाखवेलेक बाळगून सांबाळ. जबाब, तुजे मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्ले मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजें शोरशिलें आमी कोडसोरून वेचे ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखणटल्या. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्पराचो मारक तयार करात, ताचे वांटो नीट करात आनी आख्खी मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. डोंगरा वेले देवून येता आसतना शिष्यांनी जेजू कडेन विचारले, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? तांणी जाप दिली, एलायजा येतलो खरो आनी सगळे थारायेन घालतलो. पूण एलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें तांणी केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान दातार जुवां विशयी तो उलयता म्हूण शीश समजोलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयच्या वाचपा वरवीं आमकां एलायजा प्रवाद्याची खबर म्हूण मेळटा. प्रवादी म्हटल्यार कितें? तांकां कित्याक म्हूण सर्वेस्पर देवान विचून म्हूण काडलें? खरेंच जर आमी सगळीं देवाची आपणायलेली भुरगीं जावन आसात
तर तरी पूण ह्या संवसारान आमकां प्रवादी खरेंच जाय. एके भाशेन जर आमी सदांच देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ म्हूण करता आनी देवाचें उतर आमी समजून म्हूण घेता, तर प्रवाद्या भाशेन आमच्यान पूण वावरूंक जाता. भावार्थ विश्वास आनी बरवसो देवाच्या उतराचेर दवरून जर आमी सदांच जें कितें आमच्या जिवितान घडटात तें एक्सेप्ट म्हूण करता, तर आमच्यान पूण एके भाशेन उजवाडाची भुरगीं म्हूण जावंक जाता. पूण बरेच फावट ह्या संवसारी जिवितान जें कितें आमकां नदर म्हूण दिश्टी पडटा, आमचे मुखार म्हूण आसात, ती आमकां एके भाशेन ताणल्यान म्हूण घालतात आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता. ते पासत आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान जेजू उगडास करून म्हूण दिता. एलायजा येवन गेलो तरी पूण मनशांनी ताका वळखूंक ना. आमच्या जिवितान आमी सर्वेस्पोर देवाचो ताळो आयकता, पूण केन्ना केन्ना आमी पूण त्या ताळो जो आमकां सांगता तें आमी करिना. कित्याक आमचेच अस्तंगी जें कितें आसा तें आमकां करूंक म्हूण जाय आनी जें देव दाखयता तें खूब कठीण म्हूण दिश्टी पडटा आनी त्या पासत आमी तें करिना. तर आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आनी आयच्या वाचपांनी आमकां सदांच जेजू क्रिस्त एके भाशेन भावार्थान जी उतरां आनी तो ताळो आमकां एके भाशेन वाट दाखयता, ते वाटेर चलूंक म्हूण आमकां आपयतात आनी सगळे सांता भक्तांनी तेंच केलें. ते पासत आमचे मुखार भागवेन फ्रांसीस शावेराची कूड जी जावन आसा ती सदांच आमकांय एके भाशेन जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक म्हूण आपयता. तेनू आदी संवसारी वस्तून फाटल्यान तो वेतलो, पूण सगळें कितें सोडून भावार्थान देवाचें उतर परगट करूंक एक प्रवादे भाशेन तो आमच्या गांवांत येयलो आनी वावुरलो. तशेंच ह्या कोरोना व्हायरसाच्या टायमार आमकांय जेजू भावार्थ विश्वासान सगळें कितें सोंसून फुडें वचूंक म्हूण आपयता आनी तेच जे प्रवाद्यान स्नान दातार जुवांव आनी जेजून सोंसलें तशेंच आमकांय मागण्या वरवीं सगळें सोंसूंक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमकांय जाय. तर ह्या मिसा बलिदानान आमी हीच कृपा मागुया. तशेंच ह्या संवसारा पासत आमी आतां मागुया. सर पदवीदार आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाला कश्टा उरलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायन आयकून घे. हे अवचित सुरू जाल्ले पेस्ट पिडान निरंतरकायेन येवंक, हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो ते बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकारांक आनी भोव करून भलायक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 28, C1. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बळी आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना तांणी तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तेन्ना तुवें भासयलेली देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्ता. तुझे पूर्ण जीवनपण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अनकार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजैक आनी भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तान शिकवलेले प्रार्थन आम्ही सगळी आता धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतां. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळये जे जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुमचे भितर येवंचे म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. Page 71, D42. तुझ्याच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुझ्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतली आमकां सुटय आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी हुरबेवून तयार जावंक हे आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयले सुवातेर फादर जॉन आनी फादर जस्टीन ताणें हे मीस पेटयलेले आसा, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें प्रवचन केलेलें आसा, तुमची काळजां उरबोवंत केल्लीं आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर जीं वावुरतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं कोण वाचपाक येतात, गायन करतात आनी हे मिडिया आमकां हें सगळें तुमच्या घरा पर्यंत पावयतात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ऑफिशियल बसिलिका ऑफ बॉन जेजू हें चॅनल तुमकां सगळें दाखयतात, तर तें तुमी पळोवन उदीक आनी उदीक उर्बेवून जातलें म्हणून म्हाका खात्री आसा. आमी सायबाचे कॅस्केट आतां सकयल देंवयलेले आसा, पूण ताची कूड आमी पोत्तून वयर दवरलेली आसा. तो तुमच्यान उमांक येवंक जाता. सद्दां उमांक 9 ते 5 पर्यंत, पूण जेन्ना काजार आसता सांजेच्या दिसा तेन्ना आमी 4 बंद करतले, कित्याक तांकां मागीर थोडो वेळ जाय तयारी करच्याक, आनी 5 मागीर काजारान दवरलेलीं आसात. हेरां दिसांनी सोमवार ते सोनवार मिसां 2 आसतात, सकाळची 7 आनी 8, आनी आयतारा दीस आमी 7, 8, 9:15 आनी 10:15 10:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. उमाक तुमी हे भाशेन येवंक जाता म्हूण सांगलां, आनी इंग्लीश मीस तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान कुमसाराक मागीर येवंक जाता. कुमसारां आमी स्टार्ट केलेलीं आसा. कुमसारां फाल्यां सान आदीं करूंक जातलीं आनी मागिरूय करूंक जाता, मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत. देव बरें करूं. आमची सगळी काळजां आनी मनां एकवटून आमी भागवेंत फ्रांसीस शावेराचे मागणी घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सक्त पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 211 T19.